आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सी आमच्या मध्य आमचे म्हापशेचे आमदार जसवा डिसोजा, आमची म्हापशा नगरपालिकेचे नगराध्यक्षा सौ शुभांगी वायनकर, उपनगराध्यक्ष शेखर बेलकर, आमचे काउन्सिलर आशीर्वाद प्रिया बाबरा, आमचे जनरल सेक्रेटरी योगेश खेडेकर आणि तुम्ही सगळे प्रेस आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया. प्रेस घेवपाचें कारण म्हणजे गेल्या 2.5 वर्सांक म्हणजे 2.25 वर्सांक आमच्या आमदाराक बाय इलेक्शन जावन जी टर्म मेळ्ळी जवळ जवळ 2.25 वर्सां जाल्लेली आसा. आणि ह्या काळात सगळ्यात एक डिफिकल्ट टायम म्हणजे ताका मेळ्ळो आसा. तेच्या काळानूच सगळें पेंडेमीक जालें आणि पेंडेमीक आसून सुद्दां तेणी जी कामां जी केल्लेली आसा ती आमकां तुमच्या माध्यमांतसून आमकां सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय. त्या खातीर ही खास आमी प्रेस कॉन्फरन्स आयज घेतलेली आसा. आपल्या प्रेस प्रेसान आमचे आमदार तुमकां आपली जी 2.25 वर्सांक जी कामां जाल्लेली आसा ते तुमकां ब्रीफ करतले. हांव मागता की आमदारा कडेन जी कामां तेणी ब्रीफ कितें प्रोजेक्ट आनी ह्या प्रोजेक्ट जाताले ते सुद्दां ते ब्रीफ करतले. हांव मागता आमदाराक तेणी तुमकां ब्रीफ करचें. नमस्कार. आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सीक आमच्या मदीं आसा आमचे नगरपालिकेचे चेअरपर्सन बाय शुभांगी वायनकर, तशेंच वायस चेअरपर्सन बाब शेखर बेनकर, तशेंच आमचे मंडळाचे अध्यक्ष आनी काउन्सिलर बाब प्रशांत हरमलकर, आमचे म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे काउन्सिलर बाब सपनील, बाब कोचेकर, बाबरा करास्को, बाय प्रिया मिशाळ, प्रेस आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया. आमकां खबर आसा की फाटली 2 वर्सांचे आमकां हो टर्म गावलेलो आसा. 2019 जेन्ना बाबूश आमच्या मदसून गेलो तेन्ना म्हापशान एक बाय इलेक्शन जालें आनी लोकांनी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हापशेकारांनी. आनी म्हाजी प्रॉमिस आसले लोकांक की जितली कामां जातली तितली कामां हांव करून घेतलो. 8 म्हयने भितर आमकां कोवीड म्हणून लागले आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की कितले त्रास जाले, लोकांक खूब भोगचें पडलें. तरी आसतना हांव सदांच सांगतालो की जाता तितली आमी कामां करून घेतली म्हणून. आनी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेंच्यांनी सुद्दां म्हापशेकारा खातीर खूब अश्योरन्स दिल्लेले आसा. तेणें सुद्दां आमकां भरपूर सपोर्ट केलो, भरपूर हेल्प दिलो. आनी म्हणून आयज आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक शकता कारण म्हापशान फाटली 2 वर्सान आमी थ्रू आमचे गोवा गव्हर्मेंटा थ्रू 140 crores हाची कामां आमी करून घेतलेली आसा. थोडी कामां कंप्लीट जाल्या, थोडी कामां हांगा आतां सुरू जातली. हांव मुद्दमूच आयज हो प्रेस कॉन्फरन्स आपयला की जी कामां आमी केल्या आमी सदांच बारीक बारीक आमी इंस्टॉलमेंट्सान सांगता. सो आमी चिंतलें की हे फावटी आमी सगळीं कामां लिस्ट आउट करतले आनी एकदांच आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले. फर्स्ट इम्पॉर्टंट आसा ते आमचे मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी जी थ्रू आमची गोवा स्टेट अर्बन डेव्हलपमेंट एजन्सी हांच्या थ्रू काम जाला. टोटल अमावंट जावन आसा 5.62 crore. ते काम आमचें सोंपत आयलां आनी डिसेंबराच्या पयल्या आठवड्यान आमी तें काम आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येवन तेंचें इनॉग्रेशन करतले. तशेंच आमचे थ्रू जी सुद्दां आनी एक काम आमचे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग हेंचें काम सुद्दां अरावंड 3 crores हेंचे फावंडेशन स्टोन सुद्दां पयले आठवड्यान जातले आमच्या डिसेंबराच्या. आमचे सारस्वत स्कूल आसा तेंचे ग्रावंड 2.5 कोटीचो एस्टिमेट आसा. ह्यो फावंडेशन स्टोन 25 तारखेर 3 जातली. तितून आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेव्हलपमेंट बाब मिलिंद नायक तो येवन ते फावंडेशन स्टोन घालतले. आमच्या म्हापशा रिवर ब्रिज आमचे तारीकोडे म्हणटाले आमी
हे एक मोठेशें काम आसा. फाटलीं खूब वर्सां आमी पळयता, खूब वर्सां आमी रावल्यात. हे जे आसा ते म्हापशाचें एक लायफ लायन आसा. कारण इट लिंक्स म्हापसा सिटी टू बास्तोरा, मोयरा, आल्दोना, नाशनाला, खोर्जुये, आमचे काल्ली, हे सगळे जे कुंबरपा पासून हे सगळे विलेजीस जे आसा ते आल्दोना कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा. ते सगळे हे रस्त्याचेर डिपेंड आसा. हे सगळे लोक त्या पुला वयल्यान म्हापशा येतात आनी म्हापशाची इकॉनॉमी जी आमची चलता, जे लोक येता शॉपिंगा खातीर, कामा खातीर म्हापशा येतात, ते सगळे लोक थंय वापरतात हो पूल वापरता. आनी थंय प्रत्येक सांजवेळ्यार 5 सुमार थंय भरपूर ट्रॅफिक जाता, भरपूर कंजेशन जाता. जेन्ना आमचे फेस्तूय आसता नाल्यार मीस आसता, सकाळ फुडें थंय भरपूर कन्फ्युजन जाता, भरपूर ट्रॅफिक जाता. सो तो इशू मोठो इशू आसलो. हे आमच्या मॅनिफेस्टोन सुद्दां एक प्रॉमीस आसलो. हे काम म्हाका दिसलेलें एक अचिवेबल काम आसा. सो हे काम चो कॉस्ट जावन आसा 8.86, ऑलमोस्ट 9 crores. तितून थ्रू GSIDC, MSPRN इन्फ्राटेक हिंकां हो टेंडर अवॉर्ड जाला. आनी हे काम 29 तारखेर 11 सुमार आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी चेअरमॅन GSIDC आल्दोनचे आमदार बाबुलेन टिकलो हे येवन थंय फावंडेशन स्टोन घालतले. आनी प्रोजेक्टा बद्दल जे एक्सप्लेनेशन आसतले ते लोकांच्या मनान तांकांय खबर ना की कशें एक्झिक्यूट करतले, ते दिसा आमी सगळे ती ब्रीफ दितले. तशेंच इम्पॉर्टंट सारके म्हापशेकारा खातीर अंडरग्रावंड पावर लायन हे जावन आसा आमच्या बाबुशाचे प्रॉमीस म्हापशेकारा खातीर. जायतीं वर्सां तो फॉलोअप करतालो हे कामा खातीर. हेजे टोटल कॉस्ट आसा 116 crores. सगळ्याकीन मोठें काम जे आसा म्हापशेकारा खातीर, म्हापशा खातीर, म्हापसा कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर, जे आमी आमचे मे म्हयन्यात सायक्लोन लागले गोंयान आनी सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे असले इलेक्ट्रिकल सगळे वाट लावन ती सायक्लोन गेली आनी आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर लोकांक भरपूर त्रास जाले. आमचे जितले कावन्सिलर असले, जितले सगळे आमदार असले गोंयभर, तांकां भरपूर त्रास जाले. डिफिकल्टी जी असली ती सगळ्यांक जाले. ऑलमोस्ट 4-5 दीस आमकां थोड्या जाग्यांनी 8 दीस लागले लायट येवपा खातीर, रिटर्न येवपा खातीर. सो हो जो पावर लायन आसा, अंडरग्रावंड पावर लायन, तो दोन्ही हाय टेन्शन आनी लो टेन्शन दोन्ही पावर लायन अंडरग्रावंड वयतले. म्हापशेकाराचो पयलींसून डिमांड आसा. बाकीचे कॉन्स्टिट्युन्सीन हे काम ऑलरेडी जाले. म्हापशांत मातशें उरलेलें कारण अमावंट बरो मोठो आसलो. आमच्या ऑनरेबल पावर मिनिस्टर डॉ. निलेश काब्राल तशेंच आमचे चीफ मिनिस्टर, तेंचे दोगांयचे कॉन्फिडन्स आमकां दिवन हे काम करून दिलेलें आसा. हे काम म्हाका दिसता एक 10-15 दिसां भितर चालू जातलें. हितून फेज वायज ते काम जातलें सुरू. तेजो कॉन्ट्रॅक्टर जावन आसा स्वास्तिका इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड. ताका टायम दिलेलो आसा 2 वर्सां पूर्ण प्रोजेक्ट कंप्लीट करपा खातीर. सो हांव लोकांक म्हापशेकारांक अश्योर करता की हाज्या फुडें लायटी बद्दल सगळे कनेक्शन्स जे आसा ते स्टेबल केल्लो. कॉन्ट्रॅक्टर आसा सम्राट कन्स्ट्रक्शन्स आनी तेजो कॉस्ट आसा 3.3. खूब जाण म्हणटा म्हाका की बस स्टँड तो मातसो धाकटो दिसता. हो आमचो फूल बस स्टँड न्हू, हो आमचो फर्स्ट फेज. तेजे नंतर सेकंड फेज आसतलो आनी थर्ड फेज आसतलो. आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेन्ना हेंचें इनॉग्रेशन जातलें, आमी टार्गेट करता 19 डिसेंबर काम फूल स्विंग काम चालू आसा. 19 डिसेंबराचें आमी टार्गेट दिला फॉर इनॉग्रेशन ऑफ दीस इंटरीम बस स्टँड. आमी वापरतले जे भायरसून बशी येता थंय आमचे टुरिस्ट जितले येता गोंयान तांकां एक बरी फॅसिलिटी आनी आमी तो आमचो प्रपोज प्लॅन जो आसा बस स्टँडाचो 300 crores प्लॅन आसा. तेच प्लॅना वयल्यान हो फ्लोर प्लॅन आसा. सो हे जे पयशे म्हणले सरकाराचे, आमी डॅमेज काय तितून काय जावचें ना. आमी तेच जागो वापरून फुडलो फेज जातलो आनी तिसरो फेज जातलो. रोड वर्क्स थ्रू PWD जावन आसा अरावंड 15 कोटी आनी थ्रू MMC जावन आसा एक 2.5 कोटी. टोटल ऑफ 17.8 crores ऑफ रोड वर्क जे आमी रावला पावस सोंपता म्हणसर आमी ती कामां सगळीं चालू करतले. आनी जितली
जितले रस्ते जितले आहा म्हापशान ते बरे भाशेन आमी रिस्टोर करतले. म्हापशेकारांक एक सगळ्याकीन बरी फेसिलिटी गावतली रस्त्या बद्दल. वन ऑफ द बेस्ट रोड नेटवर्क्स इन म्हापसा इन द स्टेट ऑफ गोवा सॉरी वर्थ 17.8 crores. सो हांव सांगूंक सोदता की सदांच लोकांक दिसता की म्हापशा खूब जाण म्हणटा काय ना काय ना काय ना काय ना. ही जी कामां हांव आतां एनावन्स केला हेजो टोटल जावन आसा 140 crores 1 crore 100 crores 140 crores हो टोटल अमाउंट आसा. हांव प्रेस नोट तुमकां दिता की हांव सांगूंक सोदता की 2.5 वर्सां भितर आमी इतली कामां करून घेतलेली आसा. बिंग अ डिफिकल्ट इयर इतले त्रास जावन आसा तरी आमकां सरकारान गोंयांक 60 वर्सांचे सेलिब्रेशनान तेजे निमतान आमकां सरकारान म्हापशेकारा खातीर ही सगळी कामां करून दिलेली आसा. म्हाजें मागणें आसा की 2.5 वर्सान जर आमी इतले करून पावले म्हाका एक जर फूल टर्म गावलो हांव इतलो कॉन्फिडंट आसा की जितली म्हापशान कामां आसा ती सगळी पूर्ण करून हांव उरलेली कामां म्हाजी कामां फुडली आसा आमच्या मनान आसा आमच्या विजना प्रमाणे कितें आसा म्हापशा खातीर ती सगळी पूर्ण करून हांव लोकां फुडें हाडटलो. दिस इज माय प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ म्हापसा एंड दिस इज आमची कॅपेसिटी कितें आसा. आमी जितले जाण हांगा बसलेले आसा आमचे कडेन एक बरीशी टीम आसा. सगळे जाण आमी एक म्हणून काम करता. ही सगळी कामां पूर्ण करपाक आमकां भरपूर वेळ गेलो तरी आसतना हितून जायती कामां आमच्या एक्स डेप्युटी सीएम बाब फ्रांसीस डिसोजा हेंची आसली थोडी म्हजी आसा ती पूर्ण करपाची जी म्हजी इच्छा आसली हांव जाता तितली सगळी कंप्लीट करूंक सोदता. आनी आयजच्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमी सगळे जाण आयल्या म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. हो जो तार रिवर आसा पळय हो खंय येतलो एक्झॅक्टली त्याच जाग्यार की हो जो तार रिवर आसा तो एक्झिस्टींग ब्रिज जो आसा तो डिमॉलिश जावन तेका 4 लेन ब्रिज येतलो. सो 2 वचपाक 2 येवपाक. सद्या पयलीं सद्याक टेम्पररी प्रोविजन जे आसा जे आमी इनॉग्रेशन करता ते आसा ते प्लॅन डिक्लेअर करता टेम्पररी प्रोविजन कितें. जोशुआ बाब तुम्ही आता हांगा सध्या आता कामां तुम्ही कितें कितें केला ती हांगा मांडली. 1040 crores ची कामां तुम्ही 140 crores ची कामां तुम्ही ऑलमोस्ट केल्ली आसा. तरी पण म्हापशाच्या लोकांमध्ये तुमच्या बद्दल नाराजगीचो सूर आसा कित्या खातीर कितें म्हणून No, म्हणजे कितें आसा सगळें Basically, she's saying people are upset. Despite all this work, people in Moxa are upset with you. They are not happy with your performance. मे बी आमी हाजे पयलीं आमी केन्ना डिक्लेअर करूंक ना. कारण म्हाका हांव जेन्ना सांगता हांव मनीस करपी मनीस आसा. जेन्ना हांव कामां एनावन्स करता म्हाजी जबाबदारी आसता कामां करून घेवपाची. सो घोडेक आमी खंय तरी एनावन्स करूंक ना कारण म्हाका सँक्शन गावल्या उपरांतूच एनावन्स करतलो. कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क ऑर्डर हातीन गावल्या उपरांतूच हांव अनावन्स करतलो कारण ती कामां जावंक जाय. हांवें बेश्टें अनावन्स केलें आनी ती कामां जेन्ना जायना तेन्ना लोकांक दिसता की खंय तरी तुमी म्हणटा जशें की लोक बेजार जावंक शकता. आमी प्रॉमीस केल्ले रस्ते जानेवारीन प्रॉमीस केल्ले रस्ते जातले म्हणून इलेक्शना पयलीं. पूण कांय कारणाक इलेक्शन आमचे 2 फावटी कोड लागलो तशेंच पावस बेगीन लागले आमची कामां खंय तरी उरली. आतां हो 7वो म्हयनो पावस आजूनय पडटा. म्हाकाय कामां आमची सगळीं रेडी आसा. कॉन्ट्रॅक्टर रेडी आसा काम चालू करपाक. फक्त आमकां एक बरेशें वेदर जर बरें आसलें जाल्यार आमी इमिजिएटली काम चालू करूंक शकता. तेजे नंतर जे लोकांचे एप्रिहेन्शन्स आसा लोकांक दिसता की कामां जावना लोक बेजार आसा म्हणटा तेजे उपरांत जे आसा ते म्हाका दिसता खंय तरी एक इश्यू सॉल्व जाता. लास्ट 10-15 years म्हापशाच्या डेव्हलपमेंटच्या बाबतींत फाटीं कित्याक उरलं आज कित्याक जालें फाटीं उरता म्हटल्यार म्हाका दिसता जितले रिक्वायरमेंट आसा म्हापशान ते सगळे रिक्वायरमेंट फुलफील जाले. 1-2 प्रोजेक्ट सोडून म्हाका दिसना खंय तरी आमी फाटीं उरता. वी हॅव वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन द सिटी ऑफ म्हापसा. नाव विथ इलेक्ट्रिसिटी बिकमिंग अंडरग्राउंड म्हाका दिसता एक पावरा बद्दल आमकां एक स्टेबिलिटी गावतली. मेन रिक्वायरमेंट्स लोकांची कितें आसा अपेक्षा उदीक लायट
आणि बरे रस्ते. दीज आर द 3 मेन इम्पॉर्टंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ म्हापसा. अँड इफ वी आर एबल टू प्रोवाइड दीज 3 मेजर थिंग्स, म्हाका दिसता खुबशे लोक खुश आसता. पीपल आर हॅपी. प्रायोरिटीचेर कला भवन एक आसलें तेजें कितें? कला भवन खंय तरी एक कोर्टान आसा म्हण ते काम करता. म्हाका खबर आसा ती आमी खूब फॉलोअप केल्ली. आमचे मिनिस्टर फॉर आर्ट अँड कल्चर ते सुद्धा आमच्या फाटल्यान लागले की बाबा आमी करया करया करया. 40,000 स्क्वेअर मिटर आमी दाखयला आमी खंय प्रपोज करूंक सोदता तो. ते आमचे अंडर TCP स्कीम जी आसली आमची तेजे अंडर आमी करपाक आसता. सो कोणे तरी NGTन एक मॅटर आसा म्हूण थंय तेजे खातीर ती उरल्या. जर ती मॅटर आमकां क्लियरन्स गावता वी वील कंटिन्यू विथ द प्रोसिजर ऑफ द रवींद्र भवन. फाल्यां निवडणूक आणि गरज जी असली आमकां कामां, आमकां खबर आसा पॅन्डेमीक आसा. सरकारान फूल आपले एक्सपेन्सीस जे आसा ते बरे तरेन वापरपा खातीर तेंच्यांनी सगळे बॅकआउट केले. आमचे तार ब्रिज सुद्धा पोरू जावपाक आसा, 2020 जावपाक आसा. ते कोविडा खातीर खंय तरी तेंच्यांनी बॅकफुटाचेर गेले आनी ते सगळे डायवर्ट केले फॉर हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर. सो तेंची सरकाराची अशी चूक व्हडली ना. The importance is to keep the people safe, to keep public happy, to keep the public welfare and health priority असली सरकाराची. So they had diverted. जशें आमचे सिच्युएशन इम्प्रूव जाता तशेंच आमी जी कामां आमी प्रॉमिस केले लोकां खातीर ती आमी आतां चालू. फाल्यां तुमी निवडणुकीक फुडें वयता प्रचार वयतना खंयचे विशय घेवन वयतले लोकां मदीं कितें म्हणून? इश्यू आसा एक उदकाचो इश्यू आसा. ते सुद्धा आमी प्रपोजल फाटी घातलेले आसा की एक रेजर्वर्स बांदचे म्हणून. कारण म्हापशाची कॅपॅसिटी जी आसा ते 15 ते 18 MLDचो आसा. आमकां खबर आसा की पर्वरीचो जितलो बेगीन प्लांट जालो की आमकां एक रिलीफ जातलें. सद्याक हायवेचें काम चालू आसा म्हणून मदीं मदीं उदकाचो एक इश्यू आसा. सो दीस इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टंट इश्यू दॅट हांवें म्हजो ऑलरेडी प्लॅन आसा करपाक. This is one promise that I can fulfill. Lighty बद्दल we will have a stable electricity in Mapsa city. This is my promise with the help of underground cable. So उदीक जो आसा तो नेक्स्ट आसा. रस्त्या बद्दल सगळे रस्ते आमचे सुंदर जातले. तेजे नंतर आमी बाकीचे जे इश्यूज आसा ते आमी फुडें डिक्लेअर करतात. एज अ वायस GSRTचो वायस प्रेसिडेंट म्हणून तुमी जे हे ब्रिज आसा, कालबी ब्रिज, खोर्जुवे ब्रिज, जे मेंटेनन्स आतां पॅन्डेमीक 2 वर्सां रखडला. ते केन्ना स्टार्ट करतले? ते कित्याक सारके गव्हर्मेंट तेजे मेंटेनन्स जे आसा ते आमचे कडेन एक टायम फ्रेम आसता. आमी सुद्धा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक म्हटला की आमचो जायतो टायम मेंटेनन्सान वयता. सो आमी रिक्वेस्ट केल्ले की एक मेंटेनन्स डिव्हिजन म्हणून कॉन्स्टिट्यूट करचे आनी जितले मेंटेनन्स आसा गोंयभर ते सगळे थ्रू दॅट एजन्सी करचे म्हणून. कारण कितें जाता आमी मेंटेनन्सान लक्ष चड घालता आनी आमचे प्रोजेक्ट्स जे आसा तांकां स्टाफ आमचे आसा, इंजिनियर आसा, आमकां खंय तरी टायम कमी पडटा लक्ष घालपाक. सो हे जे आसा ते प्रोसेसान आसा. आमी ऑलरेडी बोर्ड मिटिंगेक मांडलेले आसा हेजे बद्दल, मेंटेनन्सा बद्दल. सो जे मेंटेनन्स आसा ते एज पर रुटीन जी एजन्सी पळयता ब्रिजीस जे आसा ते पळोवन घेतले. आमदार बाब, तुम्ही म्हापशांतले सगळे रस्ते सुंदर आनी बरे करता म्हणून सांगले आनी ते म्हाका दिसता भोवतेक इलेक्शना पयलीं जातले. पण तुम्ही अंडरग्राउंड केबलिंग परत करूंक सोदता आनी ताका 2 वर्सां लागतली म्हणून मागीर परत केल्ले रस्ते फोडटले. 117 crores जे आसा ते आमकां सँक्शन म्हाका दिसता एक 15 दीस पयलीं गावला. ते आमकांय खबर नासलें की केन्ना गावतले. कारण हे खूब वर्सां जालीं आमी हेजे फाटल्यान लागलेले फायली फाटल्यान. सो आयजूच हांगा येवचे पयलीं आमची एक मिटींग आसली विथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड PWD डिपार्टमेंट की आमी हे एक्झिक्यूट कशें करतले फुडें. कारण तुवें म्हटलां तशें जे डॅमेज जे रोड्स जे आमी रिइन्स्टेट करतले ते डॅमेज करतले काय कशें वयतले फुडें. सो हांवें तांकांय सांगलां की बाबा हे फेज वायज तुमी कशें करतले. कारण टोटल लेंथ ऑफ रोड्स इज 70 kilometers ऑफ HT हाय टेन्शन. टोटल केबल लेंथ 870 kilometers and LTचे 103 काय कितें तरी आसात लेंथ ऑफ केबल्स. केल्ले रोडच फोडचे ना खंय आमकां थोडे जाग्यांनी करचे पडटले.
नॉट ऑल नॉट ऑल. कित्याक सगळो जनतेचोच पयसो आसता. उदाहरणार्थ खबर आसा म्हाकाय आवडना सरकाराचो पयसो पिड्यार करपाक. ते कितल्या वर्सां आमी सारकें जाता जाता. तितले कमी डॅमेज करून आमी हे एक्झिक्यूट करतात. तेंचे प्लॅन जाल्या उपरांत आमी आमच्या तेजो फाउंडेशन स्टोन घातलो की आमी तुजो प्रश्न आन्सर करतात. सध्या तुम्ही म्हापशेचे रुलींग MLA आसात आणि शेजारच्या राज्यातले MLA सध्या म्हापसात इंटरफियर करता. MLA मायकल लोबो, कितलो फरक तुमकां जावं शकता ते इंटरफियर करता? मायकल सुद्दां मिनिस्टर आसा. तेणें आपूण ओपन दाखोवन दिला की ताका म्हापशान इंट्रस्ट आसा म्हणून. आमी सुद्दां एक 8-10 दीस पयलीं आमी सुद्दां एक स्टेटमेंट दिल्लो की तेजो इंट्रस्ट आसूंक शकता, कारण ताका सद्याक तो 3 सीटाचे इंट्रस्ट दाखयला. बट एक आनीकूय आसूंक शकता. आमकां इलेक्शन लागीं येता म्हणसर आमकां तेन्नाच कळटलें की कितले कॉन्स्टिट्युएन्सीन ताका इंट्रस्ट आसा. सो हांवें फाटीं म्हटलां पक्षान खंय तरी हेजेर एक्शन घेवंक जाय, कारण हे आतांची खबर न्हू. ही फाटलीं 2 वर्सां हे चालू आसा. प्रत्येक कावन्सिलर म्हाकाय विचारता, प्रत्येक आमचे कार्यकर्ते आसा ते आमकां विचारता की बाबा हे कित्याक जाता, पक्ष हेजेर एक्शन कित्याक घेयना. आमी सुद्दां भरपूर फावटी पक्षाक सांगला खंय तरी तुमी हेजेर, कारण तो रुलींग MLA आसा. रुलींग MLA आसा आनी सरकारान तो मिनिस्टर आसा. दीस कायंड ऑफ बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल. सरकारांनी आमची पार्टी जी आसा ती सारकी डिसिप्लिन पार्टी आसा. एंड हे जे घडटा ते आमचे एगेन्स्ट पार्टी प्रिंसिपल्स आसा. सो पक्षान खंय तरी हेजेर सिरियस विचार घेतलो म्हणून म्हाका कॉन्फिडन्स आसा. आनी जाता तितले बेगीन करचें म्हणून हे म्हाकाच डॅमेज जायनाका. हांवें फाटीं सुद्दां सांगलां प्रत्येक 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा म्हापशान, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीर मार पडटा. तुम्ही परत सांगून सुद्धा तेजेर एक्शन पार्टी कित्याक घेयना? हांव अशें सांगता, कंप्लेन म्हणजे करता पार्टी ताच्या वांगडा आसा की तेंच्यांनी एक्शन घेवंकूच जाय. केन्ना ते म्हाका आमी रावल्या केन्ना एक्शन घेतले ते, कारण आमी रावल्यात 2 वर्सां आमी रावल्या. आंडोना सुद्दां इंटरफियरन्स करता, शोले सुद्दां एक्स MLA थंय बेजार आसा. ना तुम्ही वारंवार परत सांगतात की पार्टीक आपणे सांगला. पार्टी सांगू ना आमी पार्टी बरे एक्शन भशेन सांगला आनी aggressively करची. सांगला. पण तुमकां कितें दिसता सर की तेजेर एक्शन कित्याक जायना? पार्टी ताका भियाता आनी अथवा थंय BJPचो दुसरो कोण म्हापशान BJPचो दुसरो कॅन्डिडेट कोण बसून करता? आनी तुमकां तेजेर दवरून सद्याक तो प्रेशर टॅक्टिक्स वापरता. घोडेक ताका 2 सीट जाय नाल्यार 3 सीट जाय म्हणून तो करता. पण पार्टी जी आसा ती आमची सेंट्रल कमिटी आसा, नॅशनल कमिटी आसा, ते खंय तरी म्हाका एटलिस्ट एज अ पार्टीचो आमदार हे जितले पार्टीचे कार्यकर्ते आसा, आमचे अध्यक्ष आसा, आमचे जनरल सेक्रेटरी आसा, जितले कार्यकर्ता आसा तांकां सगळ्यांक दिसता की खंय तरी हेजेर एक्शन जावंकूच जाय. हांवूय परत मागता, आयज तुमी विचारलें म्हणून हांवूय पार्टी कडल्यान एक्शन, आमच्या अध्यक्षाक हांव परत हे करता, रिक्वेस्ट करता खंय तरी हाजेर लक्ष घाला, जाल्यार एक वेगळे मेसेज वयता भायर. लोकांकूय हे दिसता की आमच्या रिपोर्टरान प्रश्न मांडला तशें की खंय तरी हितून कोणाचो तरी सपोर्ट आसा. तुमची भूमिका कितें आसतली? फाल्यां तर एक्शन जायना, इलेक्शन लागीं पावला, एक्शन खंय तरी जावंकूच जाय. जायना म्हटल्यार कारण पक्षाक डॅमेज जातले. आमकां सगळे जितले आमदार रावतले इलेक्शन तांकां सगळ्यांक डॅमेज जातले. पार्टीन विचार करूंक जाय की बाबा मायकल इम्पॉर्टंट काय 7य सीट निवडून हाडपाचें इम्पॉर्टंट, खंयचे गरजेचे आसा. सुधीर कांदोळकर BJPन हाडटले म्हणून आनी तुमकां कधी तरी जबाबदारी दितले म्हणून बातमी आयल्या म्हणून पयले ते खूब कितें कितें चालू आसा. कितें आसता, एक नवीन आमदार, आमी नवीन आसा, आमी युवा आसा, आमकां करियर बरो मोठो आसा पॉलिटिक्सान. You have a plan B if suppose something goes wrong. There is no plan B, then nothing will go wrong. I am confident that I am a BJP MLA. I have been with BJP since I got my voting card. I am a BJP member since 2007. So Where is the question of a plan B? तुका कॉन्फिडन्स आहे की BJP टिकट 100% म्हाका आसा. आमी नॅशनल जनरल सेक्रेटरी आसा मायनॉरिटीचे. आमी हांगा आमदार म्हणून यंगस्ट MLA जावन आसा इन द स्टेट ऑफ गोवा. आमकां
हांगा फाटली 20 वर्सां ही जी सीट आसा ती बीजेपीची आसा आनी 20 वर्सां ही सीट आमी बीजेपी निवडून हाडटा विदाउट फेल. म्हापशाची सीट जी आसा ती कन्फर्म म्हणून पयलीं आमी एड करताले +1. म्हापसा स्टार्ट्स विथ बीजेपी स्टार्ट्स इलेक्शन विथ म्हापसा फर्स्ट. That is the confidence of people in Mapsa. That is the confidence of BJP in Mapsa. So हेजे बद्दल तुम्ही म्हणटा ते बद्दल म्हाका काय दुबाव ना की तिकेट कोणाक मेळटली ती तिकेट म्हाका तू इतली. आय एम कॉन्फिडंट इन टर्म्स ऑफ द तिकेटीचे बद्दल आमी खंयच म्हाका कांयच दुबाव ना की म्हाका जातले आनी ते जे आसा ते सगळे रुमर्स आसा. खूब ट्राय करता. जसो राजकारणान एके रातीन कितें जाता तशें कितें लास्ट मोमेंट कितें जावं शकता अशें तुमकां दिसता? लास्ट टाइम सुद्धा आमकां तिकेट ना दिवपाचे असले म्हणून असे खूप न्यूज असले. पण आमचे काम आमचे विजन आमी मनीस कितें कशें ते पक्षाक खबर आसा आनी खंय तरी वयरसून डिसिजन जाल्ले की ती तिकेट म्हाका वयची म्हणून. हे फावटी सुद्धा आय एम कॉन्फिडंट की ती तिकेट म्हाका वयतली म्हणून. कारण 2 वर्सां जी म्हाका गावलेली आसा हांव म्हणना की इट इज बीन द बेस्ट 2 years. आय एम नॉट सॅटिस्फायड. फाटी सुद्धा म्हटले की आनी कोणे हाडले की MLA फेल म्हणून. हांवें म्हणूंक ना की प्रेसूय खंय तरी चुकीचे बातमी हाडटा. आय हॅव सेड आय एम नॉट सॅटिस्फायड विथ द टेन्युअर. म्हाका मनान जे असले काम करपा खातीर लोकां खातीर ते म्हाका खंय तरी करपाक गावना. हांवें तशें म्हटलेलें. आय एम अनहॅपी विथ द सिच्युएशन. We are elected by the people to work for the people and my job, माझे काम आसा जाता तितली कामां जे आमी लोक सदांच म्हणटा खंय तरी फाटी म्हाका दाखोवंक जाय की आमी फुडें आसा म्हणून ही जी कामां जी मांडल्या आयजचे प्रेस कॉन्फरन्सीस टू शो दॅट सगळे डिफिकल्टी आसून सुद्धा आमी 140 crores कामां करून हाडल्या. तुम्ही जे डेव्हलपमेंट वर्क सांगले न्ही तितून सिवरेजचे घेऊन नक्कीच मेन्शन करून. सिवरेजाचें काम चालू आसा. सिवरेजाचें आतां आमकां कनेक्शना बद्दल एक PWD एप्लिकेशन गेलो. सो आमचें म्हणणें आसा की जे प्लांट आसा ते पयलीं टेस्टिंग करचे मागीर ते कनेक्शनाचे हे करात म्हणून. आनी वी आर ऑल्सो प्लॅनिंग की हे जे अंडरग्रावंड जातले कनेक्शन तुमी म्हटला तशें रस्ते फोडटले आमी एकदांच लायटीचें कनेक्शन आनी सिवरेजाचें कनेक्शन एकूच पॅकेजीन करूंक सोदता अशें आमचें मनान आसा. जेन्ना आमी डिसिजन घेतले फायनल तेन्ना आमी ते अनावन्स करता. कारण सिवरेजीचें काम बरी जाली 7-8 वर्सां जाली पेंडींग आसा आनी खूब गरजेचें आसा काम. वी आर ऑल्सो वेटिंग टू एक्झिक्यूट बट जेंचे रिपेर चालू आसा ते रिपेरिंगा नंतर तेंचे टेस्टिंग जातलें. तेंचे टेस्टिंग जाले उपरांत आमी कनेक्शन दिवचें. गार्बेज ट्रिटमेंट म्हणटा तेका गार्बेज ट्रिटमेंट ते MRF म्हटला ते आमचे. तितून इंजिनियरिंग डिपार्टमेंट 2.57 crores आसा आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चराचे. इलेक्ट्रिकलाचे आसा 31 lakhs. कंपाउंड वॉलाचे आसा 82 lakhs. There is a biomethanation plant over there worth 2.2 crores. Plant itself. मायकलो पण आपल्या कितलो वेळ स्टेटमेंटात लागतलो? So 30 तारखेमेरेन सोंपोंक जाय. सो वी आर ट्रायंग टू कंप्लीट एंड Before the दिस election. प्रोजेक्ट आता Ah. फुडल्या विकान तेजे इनॉग्रेशन जावपाचें आसा. आमी फाटीं करपाक आसले ते 2 ऑक्टोबराक आमी ट्राय करता पूण थोडे डिले असले म्हणून ते मायकलो पण आपल्या स्टेटमेंटान खुबदां म्हटलं की म्हापशेचे गार्बेज कलेक्शन टायमार जायना. ते गार्बेजाचे बद्दल कितें आसा आमी थोडे आउटसोर्स केला. आमचे कडेन लेबराचो थोडो इशू आसा. आमी जाता तितले प्रयत्न करता. आमचे चेअरपर्सन हांगा आसा ती सुद्दां दीस रात ते लेबरा फाटल्यान ती बसोन उलोवन गार्बेजी बद्दल जाता तितले आमी प्रयत्न करता. कारण आमचे वयर सेग्रिगेशन चालू आसा. आमचे हे सगळे जाले की आमचे फूल ड्राय वेस्ट जे आसा म्हापशांत ते सगळे थंय वयतले. सो आमकां फेसिलिटी बरी गावतली. आमकां मॅन पॉवरूय बरी येतली आनी ती एजन्सी जी चलयतली प्लांट जो चलयतलो दे वे ऑल्सो एक्झिक्यूट एवरीथींग. आय एम कॉन्फिडंट की हे जे सगळे फेसिलिटी दिवन म्हापशा भितर कचरोचे इशू कांयच आसचो ना. फक्त बॉर्डरीचेर जे आसा ते लोक हाडून उडयता म्हणून आमी सुद्दां प्रत्येक आमचे बॉर्डर आसा काणक्या जावं म्हणजे गिरवाड्या जावं नाल्यार कुचेले जावं करासवाडा जावं थंय गार्बेज खूब डंपिंग जाता. घोडेक ते पंचायत लेवलाचेर कलेक्शन सारकें जायना. सर 2012 to 2021 बीजेपीचें गव्हर्मेंट गोंयांत आसा तरी म्हापशांतले खुबशे प्रोजेक्ट स्लो कित्याक जाले? तुका एक
ताका लागून तुमकां ब्लेम पडटा ते काम करना. आमी ही सुद्दां कामां आसा हितूंतली जायती कामां पयलींची आसा लायक दीस अंडरग्राउंड केबलिंग हे बरें आदलें काम आसा कारण हे म्हाका दिसता बाबुशान 2019 ते वयर हाजे कडेन एनावन्स केल्लें काम आमच्या मुसुंडी आमचे हाय मास्टरच्या प्रोग्रामाक तेन्ना अनावन्स केलें जानेवारी ऑफ 2019. सो हे काम तेन्नाच्यान पेंडींग आसलें आमी हे पूर्ण करून लोकांकूय कळूंक जाय बरें मोठें सँक्शन आसा 116 crores फॉर वन प्रोजेक्ट. इट इज गोइंग टू बी अ बिग रिलीफ फॉर द पीपल ऑफ म्हापसा. हे खंय तरी आमकां थोडे प्रोजेक्ट जाले बेगीन जाले आमचे हॉस्पिटल खूब आदले आसले पूण आमचे 2012 म्हणटा ती जायती कामां जाली आमचे मार्केटाचे जाले आमचे पुलीस स्टेशनाचे जाले आमचे फायर स्टेशनाचे जाले आमचे दोनी गांधी चौक आमचे थंय गार्डनूय जाले पेडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सूय जाले तशी जायती कामां जाले. फक्त आमचें काम आसा एक हायलायट करपा खातीर म्हापशान खंय कितें कमी पडटा लोकांच्या मनार कितें आसा लोकांनी सांगचें आमी जाता तशें इतले बेगीन आमी ती कामां करून दिता. You have announced a lot of projects here. Yeah. Tar bridge, underground power cabling, municipal administration building. The whole point is when these projects will get completed. There is this beef and pork shops that were inaugurated on 15th August and it is still not open. The connection has been given just 5-6 days ago. It will become okay. The PDSM approval was pending. Everything will be commissioned within the next 10. These projects which you have announced, so many projects now, do you think this is because the elections are now happening? These are projects that I am following up since I have gotten elected. Since the day I took office, I have been after all these projects. I had a list of projects that had to be done. So all these projects are hard work of the last 2 years. Maybe some would have been done prior if the pandemic was not there. But some works are completed, some are going to start. All these projects have been in the pipeline and we are trying our best to try to start all these projects as soon as possible. With the